कुडचडेंच्या बाणसे आनी टाकी शेंडे वाठारांतल्या रस्त्यांच्या अवतिकायेक लागून गोवा वर्ड पक्षान सरकाराचेर निशाणो साधला। पक्षाचे कुडचडेंचे ब्लॉक अध्यक्ष विशाल नोगेरियो हांणी रस्त्यावेली फोंडकुलां पुरोवंक ना जाल्यार रस्त्यार न्हिदून आंदोलन करतलो अशी शिटकावणी दिल्या। रस्ते सारके ना तरी लेगीत आंबेडकर चौकात AI ट्रॅफिक कॅमेरा बसोवन दंड वसूल करपाक कांयच अर्थ नाशिल्ल्याची टिका तांणी केली। AI कॅमेरा घालच्या पयलीं रस्त्याचेर पयलीं नजर मारपाची चड गरज आसा। कित्याक हे कुडचडा वयले रस्ते हे कुडचडा वयले टाकेकोडेस किलामोळार तेशेच भाशेन आमच्या मडगांवां तेच भाशेन कुडचड्यार आमच्या हिंगा पाठीक ना। पूण हे कांय चोयना आसतना AI कॅमेरा घालप लोकांक लुटपाची कितें तरी आमच्या मनां आसा काय कितें हांव सांगपाक सोदतां। ह्या सरकारान गोंयकारांक काबार केल्ले आसा काबार केल्ले आसा ह्या सरकारान। पूण हांव सांगपाक सोदता तें कितें अरे BJP सरकारान मातशें चिंतपाची गरज आसा। पयलें AI कॅमेरा बंद उडया कितें उडया हांव तेन्ना सांगता। ह्या खड्ड्याक पळया ह्या खड्ड्याचेर नदर मारा दीस घाला। अरे कितले जाणां हिंगा एक्सिडंट जावन ह्या जाग्यार पडत ताचे पांये मोडले आसा तांची तकली फुटली आसा। हे चड फोटिंगपणाची गजाल न्हू सगळे लोक जाणा। त्या भाशेन रातचे आमचे भुरगे कामाक वता हॉटलांनी ते रातचे हिंगा उदक भरता म्हणटा लोक वयता आपल्या सुसेगाद। पूण एक एक फावटी घोटां इतले डीप आसा की ते एक एक पांये इतले करून धोपरे पासून बुडटा इतले व्हड ते खड्डे आसा। खरें सिच्युएशन कशें आसा कुडचड्यार? आज कुडचड्या सिच्युएशन कितें आसा तें सगळे लोक पळयतात, लोकांक दोळे मुखार दिश्टी पडटा। हे फोंडकोल्यांतल्यान रस्तो काडला काय रस्त्यांतल्यान फोंडकोल्या आयल्या ती म्हणजे ती कळना। आज लोकांचे बॅकबोन मोडल्या, गाडयो काबार जाल्या, मिसकॅरेजीस जाल्या, लोक हेल्थान सामके डिटेरिएट जायत आसा। इतले आसून जर तर प्रशासनाक आनी ह्या आमदाराक जर तर ह्या नजरेक घेना जाल्यार ही आमची दुर्भाग्याची गोश्ट कुडचड्यार। आज म्हजे भाव विशाल बाबाक जर तर असो रस्त्यार बसपाक पडटा एक फोंडकुलाक लागून, आज ताणें एकट्यान बसप न्ही खरें, ताजे बरोबर आनी कमीत कमी 10-50 जाण तरी आसपाचें पडटा। ताणें इनिशिएटीव घेतला, तो आज रस्त्यार बसला कोणाक लागून? आमकां लागून, आमकां लोकांक लागून। हांव ताका खरें एप्रिशिएट करता आनी प्रशासना कडेन मागता, सरकारा कडेन मागता ताजे हे कश्टाचे ताणें पळय कितें त्रास घेतल्या ताका लागून तरी ते खड्डे पुरया